Actually, आम्ही NEP लायक न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचे थ्रू आमकां बॅकलेस डे कॉन्सेप्ट आसा तो आमी म्हयन्यान 15-15 दिसांनी घेता. सो आमचो सेकंड बॅकलेस डे आमी भुरग्यांक जे कॉन्सेप्ट्स आसा ते आमी तांकां एक्चुली प्रॅक्टिकल ओवरऑल दाखयतात. आयज आमी दुसरेच्या भुरग्यांक परिसर टॉपिकान पत्र म्हणून हो एक आमचो टॉपीक आसा तो आमी तांकां शिकोवपाक सोदता. सो तो आमी एक्चुली तांकां NEPच्या बॅकलेस डेच्या थ्रू भुरग्यांक हाडटलीं आनी तांकां तें पत्र म्हटल्यार एक्चुअल कितें ते खंयच्या पोस्टान घालता म्हणजे खंयच्या पोस्ट बॉक्स म्हटल्यार कितें मागीर ताका खंयचो स्टॅम्प मारतात आनी कोण व्हरून पावयतात हें आमी तांकां सांगता तेन्ना वेगळें जाता आनी ते खरें पळयता तेन्ना वेगळें जाता. सो दीस NEPचो कॉन्सेप्ट आमी बॅकलेस डेयाच्या पळोवन हाडटा. आतांच्या भुरग्यांक मोबायला शिवाय कांयच हें जायना. सो तांकां खंय कितें आसा तें कांयच खबर ना. ताका इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय. पोस्ट ऑफीस म्हणून आतां कांय ना पण फोनार केलें आनी कितें ईमेल केलें तें मम्मी बी करता आनी पोस्ट ऑफिसान तेंची एंट्रीच नासता ताका कांयच खबर नासता. सो तांकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक पोस्टांची प्रक्रिया कशी चलता तें आनी आतांच्या हितून NEP अकॉर्डिंग टू द NEP ते तेंच्यांनी इनवॉल्व केलां. सो एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण जावपाक जाय फक्त बूक आनी पेन अशें नाका. सो ताका लागून आमी तांकां तें म्हायती मेळची सगळी म्हणून आमी तांकां घेवन येयल्या. आतां NEP चालू केलो पळय सरकारान ते केन्नाच्यान चालू केलो? एक्चुली ते 2020च्यान चालू केल्लें पण सारकी स्ट्रिक्टली जावन आशिल्लें. सो ह्या वर्साच्यान कंपल्सरी टिचर्सांक ट्रेनिंग दिल्या तेजे बद्दल आनी ह्या वर्साच्यान तें चालू जावपाचें. म्हणटरी म्हयन्याक काय आठवड्याक केन्ना घेता तुमी हे एक्टिविटी ती आमकां फर्स्ट टर्म जावचे पयलीं 4 घेवपाक आसता. 4 एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू दॅट आमी तेंचें लेवल हें करपाचें. ताका कळटा काय ना समजता काय ना तेजे भायर तो वचून कितें एक्स्ट्रा करता ताका सुद्दां मार्क्स आसता. फक्त टिचरीन सांगलें आनी ते भुरग्यांनी हें केलें तशें ना. अशें आयचें NEP शिक्षण. आतां ही आसा ती चंद्रबा फर्स्ट सेकंड आनी फोर्थाची. हय सेकंड आनी फोर्थाची हाडली. तर आतां तुमची शाळा आसा पळय तेतून खंयची लँग्वेज शिकयता? मराठी आसा? आमची मराठी मिडियम. मराठी आसा, इंग्लीश आसा, EVS आसा, सगळी मराठी मिडियम तशें येना ऑलमोस्ट.